खंयचें जर डेव्हलपमेंट काम घेतलें जाल्यार पयलीं लोकांचे कॉपरेट म्हणजे पयलीं म्युन्सिपाल्टीचे जाय किंवा पंचायतीचे आनी त्या स्थानीक लोकांचे ह्या लोकांनी खरेंच कॉपरेट केला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जर आमच्या बिचोलेन उदकाचो इश्यू इतको जाल्लो की जर पडोशा 2 दीस आतां सुद्दां चालू आसा म्हणजे पडोशा जर प्लांट बंद जाले काय बिचोलेन उदक बंद आनी परत सुरू जावपाक एटलिस्ट 2 दीस लागताले कित्याक परत सुरू करता तो पंप रिपेर जावन सुरू करता प्रेशर बिल्ड जावपाक 6 वरां मागीर पायपलायन फुट्टा. सो स्टोरेज ही कांयच नासली. हल्लीच जर पळयल्यार तुमी हावजींग बोर्डान आमी टाकी बांदल्या ती व्हडली टाकी आसा 2 लाख क्युबिक मिटराची आनी ही जी आसा ती 650 क्युबिक मिटराची आनी ही टाकी फक्त नागजर वाड्यार न्ही आमच्या हांणी सांगलें तशें कावन्सिलरान सांगलें तशें जाल्यार सबंद बोड्ड्या नायकनगर सुधा कॉलनी ह्या सबंद भागाक आसा. म्हणजे जी पयलींची आसा हावजींग बोर्डाची टाकी ती वाळशी पर्यंत हांगा बोड्ड्या ये पर्यंत ही फुडली एरिया. जी तिसरी टाकी येतली ती ऑलरेडी टेंडर जाला पाजी दॅट वील कवर सगळं लांबगांव चिमुलवाडो आतील पेड बी. सो त्यामुळे सबंद बिचोलेक उदकाची स्टोरेजाचो इशू सॉल्व जातलो. त्यामुळे फुडल्या 25 ते 30 वर्सां म्हाका दिसता कांयच भंय जावचो ना. दुसरो म्हटल्यार त्या ह्या लोकांचो एक खरोच इशू आसलो तो वाटेचो इशू आसलो. हांव कितलेशेच फावटी त्या हे जागेचो जो ओनर आसा ही फक्त टाकये पुरतीच सरकाराची जागा आसा बाकीची जागा आसा तेका ओनराची आसा. आमी ताच्याय कडेन उलयल्ले आसा 1-2दा मिटींगय जाल्ले 2-3दा मिटींग तो हसन बी ते फॉलोअप करता आनी हांव टॉप प्रायोरिटी दिला की तो इशू म्हाका सॉर्ट आवट जाल्लो जाय आसा. ही जागा फक्त सरकाराची आसा मदली जागा आसा ती प्रायवेट ओनराची. सो आमी ती एक्वायर करूंक पळयता आनी एकय थोडी जागा आसा ती जवळ ती हाच्या डिपार्टमेंटाची आसा BSNLची BSNLची आसा टेलिफोन एक्सचेंज. सो ही सगळी जागा एक्वायर करून हांचो रस्त्याचो आमी इशू सॉल्व करून येता. हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक शकता की तुमचे जर कॉपरेशन आसात जाल्यार हे सगळे इशू सॉल्व जातले. डेफिनेटली हे टाकयेचेर सरकार आमचो अरावंड 2,60,00,000 सुमार खर्च करता. हे सगळीं कामां जावपाक हांव आमचे PWD मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आयज हांगा नागजर वाड्याचेर जी पाण्याची टाकी आसा उदकाची टाकी आसा त्या उदकाच्या टाकयेचो फावंडेशन स्टोन फोडपाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये ह्या लोकांचे अभिनंदन करता कारण तेंच्या हितून एक विकासाचो काम हांगा सुरू जाल्लें आसा. आणि ह्या दिवचलच्या टाकयेक खूब टाकये कडलो वाडो म्हणटात टाकी एकदम फेमस आणि आयज ताका वेगळें स्वरूप जाता आणि तेजी क्षमता आसा टाकयेची ती वाडलेली आसा जेणे करून जे उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो बऱ्यापैकी सॉल्व जातलो. आणि हे सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये सदोदीस पाठपुरवठा करतात. तशेंच हांगासले कावन्सिलर आसा तशेंच म्युन्सिपाल्टी आसा हेंचे सगळे जोड पावलांनी हे सगळ्यो विकासाची कामां जाता. आतां आमकां स्थानीक कावन्सिलर अपर्णान सांगलें हांगा नागजर वाड्यारूच ते नागजर वाड्याचें ब्युटिफिकेशन मदीं ते पेवर्स घालपाचे आनी हे अशें वेगवेगळी कामां आसात. तशेंच जळीमळी आमी कामां हांगा करता. दोतोर आमचे आसात आमदार सगळे हे कामाचो फॉलोअप करता आनी सगळ्यांक म्हाका सांगूं खूब आनंद दिसता की भारतीय जनता पार्टीचे जे गोंयान सरकार आसा आनी आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आमच्या मतदारसंघात पूर्ण पाठबळ आसा. आमच्या दोतोराच्या फाटल्यान ते दोतोर व्हडले दोतोर एकदम खंबीरपणे उबे आसा आणि ह्या दोगूय दोतोराच्या जे बरे संबंध आसा तेज्या खातीर आमच्या मतदारसंघाक केन्नाच फंड कमी पडना आणि ह्या सगळ्या फंडांतल्यान आणि आमचे आमदार दोतोराच्या प्रयत्नान तो पाठपुरवठो करून ही सगळी कामां फटाफट जाता. केले आसा कित्याक ही टाकी खूब ओल्ड टाकी आनी हेचे खरेंच खूब डिमांड आशिल्ले की ही टाकी रिबिल्ड करची टोटल. कित्याक ही जेन्ना टाकी रिबिल्ड करतली ही टाकीचो हे उदक फक्त आमच्या नागजरचेच लोकांक न्ही तर इवन बोड्ड्या नायकनगर आनी नियरबाय लोकॅलिटीक सुद्दां हेजो खूब पुरेपूर उपयोग जातलो. टोटल कॉस्ट ह्या टाकयेचो ऑलमोस्ट अरावंड 2.6 CR आसा. ही दीस इज अंडर आमचे वॉटर डिपार्टमेंट PWD वॉटर डिपार्टमेंटच्या अंडर हे केल्ले आसा. तशेंच ह्या हो टाकीचो ह्या फूड प्रोजेक्टाचो खरें म्हणल्यार इनिशिएटीव म्हणल्यार ते आमचे डॉक्टर आमच्या MLAन घेतले आसा. सो हांव खरें मना काजांतल्यान डॉक्टर तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी हो प्रोजेक्ट घेतलो म्हणून. दीस वॉज अ नीड ऑफ एन आवर. ताच्या अंडर आमचो सकयलूच नागजर ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू आसा. तशेंच आमचे पठाण सर ते लेले डॉक्टराचे द फूल RCC स्लॅब्स येतले. सो दीस 2 प्रोजेक्ट्स आर सायमल्टेनियसली गोईंग ऑन. हांगा आमच्या नागजरीचे लोकांचो एक व्हडलो इशू आशिल्लो वॉज द पाथवे. हांगा तांकां वचपाक किंवा एमर्जन्सी सर्विसीस ट्रान्सपोर्ट गाडयांक टर्न मारपाक हांगा वाट नाशिल्लो. सो हो एक मातसो बर्निंग इशू आशिल्लो. तो आमच्या डॉक्टरच्या मिडिएशन थ्रू
हो आमचे डॉक्टर इवन माझो देर कुंदन फोगेरी तसेच रमाकांत शेट्टे यांच्या वांगडा बसून आमचे नागजरचे सगळे रहिवासीन बसून आम्ही हो सॉल्व फॉर द टायम बिंग आम्ही हो सॉल्व केल्लो आसा. वी हॅव इवन अप्रोच दी डिपार्टमेंट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी सो दॅट तांकां सुद्दां हे बरें पडटलें फॉर द मेंटेनन्स ऑफ दीस रिजर्वेयर वॉटर रिजर्वेयर. की दोतोरान सांगलें म्हाका की बाबा तुजें कितें आसा तें फक्त सांग तें आपूण करता. म्हणून हांव बाकीच्यांक सगळ्यांक अशें विनंती करता की सगळे नगरसेवक सरपंच पंच कितें करा दोतोर आसतना तुमची मॅक्झिमम कामां करून घेया आनी तेजो फायदो करून घेया. म्हणून हांव दोतोराक कितें करता म्हणजे अशी एक आमची कितें कितें आसा आनी हें मोठें काम 60 वर्साचो खडबडीत रस्तो हें जाला म्हणून हांव दोतोराक मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आयज आमच्या हांगासर नाल फोडून डॉक्टरान आमची टाकयेचें हें केलां म्हणजे आमची स्टार्ट केलां काम. ओके आनी आयज ते आमकां आतां उदकाचो प्रॉब्लम आतां आमकां इश्यू जावचो ना काय सॉल्व जातलो. आनी आतां आमच्या एक वाटेचो इश्यू आसलो तोय डॉक्टरान क्लियर करून घेतला इंजिनियराक बीन सांगून जागा एक्वायर करून आमकां जागेचो आमचो इश्यू आहा तो क्लियर करून सांगता म्हणून. ओके सो हेज्या खातीर डॉक्टराक थँक्यू आनी अशें आमच्या वांगडा सपोर्ट करून आमकां हेल्प केल्या म्हणून बरें.